करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा
जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वतमन्दारा जय गौड सारस्वतमन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा परमसत्त्वगुणसागरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा शमदमदया गुणपूर्णा शमदमदया गुणपूर्णा रामविठ्ठल गुणगणसागरा रामविठ्ठला रामविठ्ठल गुणगणसागरा गुरुचरणी नित्यमागणी गुरुचरणी नित्यमागणी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वतमन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा नमन करता रघुवर श्रीराम का
नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीरामा का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर श्रीरामा का रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता सभीमाक नमन करता जीवोत्तमानुता विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामा का श्रीरामा का श्रीरामा का ग
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय मन हरण भवभयदारुणं श्रीराम ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ
ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿದೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಭೂಷಣಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಹರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಹರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ विराज प्रपत्तिः कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये
सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् सगळ्यांना 2 मिनिटं बसून घ्यायचे सर्व स्वामी आणि काही वेळा आगमन प्रमाणे तेव्हापर्यंत तुम्ही बसून घेऊ शकता. विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या मधुविद्या प्रवृद्धये विद्यार्थ्यांना सगळे लोकांना काही योगास म्हणून विनंती हांगा स्टेजाचे डावी साइडाना वापस सगळ्यांना सगळ्यांना राखून असलेल्या जशींचे देवस्थाना भितर असलेल्या बाहेर येऊन आज आणि सगळ्यांना शांत बसता स्वामी आणि काही आगमन देताय वीर विठ्ठल भक्त विद्या वीर विठ्ठल भक्त विद्या कृपा सागर कार्यक्रम विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजना भप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या
विषयदि सतता युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतता भक्तिया बेडुवे हरियली निरता भक्तिया बेडुवे हरियली निरता मुक्तिया पथदली ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ
वीर विठ्ठल भक्त विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भक्त विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ श्रीराम निज सुता ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಶಾಮಿಯಾನ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ವೈರ್ ಇದೆ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा
जयतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वतमन्दारा जय गौड सारस्वतमन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा सानो तुम्ही बहुसंख्येनं आईलबद्दल तुम्ही आम्ही कृतज्ञता तुमका सांगता परमसत्त्वगुणसागरा नित्यमन भक्तजन उदारा नित्यमन भक्तजन उदारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाम्बं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालाकन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोव्रताः। श्रीहरिगुरुभ्यो नमः। आमगेलो आराध्य देवो तशेंची इष्टदेवो भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटरमणांक नमस्कार करूं तशेंची श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाचो आराध्य देवो श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करूं तशेंची परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक नमस्कार करूं आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हालगड्यांक तशेंच अतिथी अभ्यागतांक प्रितीन नमस्कार करूं परमपूज्य स्वामीले अनुमती घेतची आयचे हे कार्यक्रमाचो आमी आरंभ करत आसाची। प्रथमतः आमगेले पारंपरीक संप्रदाया प्रमाणे आयचो हो कार्यक्रम वेदघोषान प्रारंभ जातलो। हांव आमगेले अर्चक जावन आशिल्ले तसले वेदमूर्ती श्रीराम भटमाम आनी तांगेले संगडीगान येवन वेदघोष चलोवन दिवका अशी म्हूण तांकां विनंती करता। हरिः ॐ भद्रं कर्णे
विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां स्वस्तनूभिर्व्यक्षेमदेवै संयदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युत परिपान्तु सर्वदा शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः अशी बरेंचे ऐकूतच जावो बरें पळोवतच जावो असले एक मंगलमय जलतसले एक वेदोक्तान आमकां हो एक कार्यक्रम प्रारंभ करून दिसतले वेदमूर्ती श्री श्रीराम भटमाम आणि तांगेले सगळे संगडीकांक हांव अत्यंत आभार करता आणि तांकां नमस्कार करता. आयचो हो दिवस म्हळ्यार हो एक क्षण आमकां एक अत्यंत संभ्रमाचे क्षण कित्याक म्हळ्यार आतां आमी परमपूज्य स्वामेलें पूर्णकुंभ स्वागत केलें. आमकां हो एक क्षण आमकां विशेष कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त दिवस दवरलो परमपूज्य स्वामेलें आगमन आमगेले हे देवस्थानांतू जावका आनी तांगेले एक आशिर्वाद हरिगुरुली सेवा करता आसले भाग्य आमकां मेळका अशें म्हणून काही वर्ष दोन आमी एक ताका हे क्षणाक वेट करत आशिल्ले. आयच्या दिवसांत हो एक क्षण आमगेले लक्ष्मी वेंकटरमणान दयेन तशेंच श्री रामदेवले वीरविठ्ठलाले अनुग्रहान परमपूज्य स्वामेले कृपाशिर्वादान आमकां एक क्षण आमकां लाभलो म्हूण सांगच्याक हांव अत्यंत खूश पावतां. हे एक अत्यंत मंगलमय वातावरणांतू आमगेले महिळा वृंदान तांनीच एक शब्द जोडन की एक राग जोडना कोरनो तांणी एक स्वागत गीता तयार केल्लो आसा. हांव तांकां सगळे महिला विभागाचे सदस्य जावन आशिल्ले श्रीमती नीता भट, श्रीमती अरुणा शानबाग, श्रीमती संध्या पै, श्रीमती श्वेता तल्लूर आणि श्रीमती वर्षा शानबाग हांणी वेदिकेचेर येवन परमपूज्य स्वाम्यांक पांय पडून तांणी स्वागत गीता सादर करता अशें म्हणून तांकां विनंती करता. स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीशांक गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीशांक स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक लक्ष्मी रमण देवाले कृपेन लक्ष्मी रमण देवाले कृपेन स्वामीले जल्ले दिव्य आगमन स्वामीले जल्ले दिव्य आगमन अर्पण कोर्या आमी चरणांक नमन अर्पण कोर्या आमी चरण
स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक एकत्र जल्ले समाज बांधव एकत्र जल्ले समाज बांधव ओळोचाक श्री महाविष्णुले वैभव ओळोचाक श्री महाविष्णुले वैभव गुरु विद्याधीश प्रत्यक्ष दैव गुरु विद्याधीश प्रत्यक्ष दैव म्हणतो आमका पाव व्यंकटरमण तू आमका पाव स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक दीनदयाळू लोक बंधू दीनदयाळू लोक बंधू स्वामिने वाणी ऐकू जग चंदू स्वामिने वाणी ऐकू जग चंदू जप या सर्व समाज बंधू जप कोर्या सर्व समाज बंधू तारक मंत्र अमृत बिंदू तारक मंत्र अमृत बिंदू स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक गोकर्ण पर्त गाडी मठाधीशांक गोकर्ण पर्त गाडी मठाधीशांक स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक स्वागत सुस्वागत स्वागत सुस्वागत स्वागत सुस्वागत गुरुवर्यांक स्वागत गीता सादर केले महिला विभागाचे सगळे सदस्यांक धन्यवाद. आता स्वागत पर दोन उतर आमगेले अध्यक्ष जावन आशिल्ले श्री राजेश नागप्पा शानबाग हांणी उलयतले. तांणी हांगा येवन स्वागत पर दोन उतर उलोवंक अशें म्हणून तांकां विनंती करता. प्रथम जावन कुलदेव शांतेर कामाक्षीक नमस्कार कोरनु तशीच आमगेलो आराध्य देव इष्टदेव श्री वेंकटरमणाक पांय पोणू हांगा संस्थानाचे आराध्य देव वीर विठ्ठल रामदेवाक पांय पोणू तशी वेदिकेचेर विराजमान जावन आशिल्ले तसले आमगेल समाजान सर्वांनी एक आमगेले एक उल्लोच देव म्हणगेनो नमगून आयिल्ले तसले परमपूज्य दैवस्वरूपी श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याक साष्टांग प्रणाम कोरनु वृंदावनस्थ परमपूज्य श्री विद्याधिराज तीर्थालय स्मरण कोरनु स्वागत पर एक दोन उतरलो चकमका मस्त खुशी जाता आसा. आज आमगेले संशी गेरसप्पा GSB समाजाक एक भाग्याचो दिवस म्हणीत कित्याक म्हळ्यार आमी पुराय एक मस्त वर्साच्यान एक निरीक्षे करता आशिल्ले तसले एक दिवस आज हांगा आयला. परमपूज्य स्वाम्याले आज हांगा दिव्य आगमन बी जाल्लें आसा. ताका हांव आमगेले संशी गेरसप्पा GSB समाजा तर्फीन श्री वेंकटरमण देव आडळिता तर्फीन स्वाम्याक अत्यंत सहर्ष स्वागत करता. तशीच हांगा आशिल्ले गांवचे परगांवचे समाज बांधवाक सर्व विशेष जावन कुळार धुवांक भक्तांक आनी वेदिकेर आशिल्ले गण्यांक पुरो हांव सहर्ष स्वागत करता.
स्वाम्याले आगमन जाले तसल हे एक सुसंदर्भार हांव आज आमगेले हे देवस्थानाक निर्माणाक प्रमुख कारणीभूत जावन आशिल्ले तसले स्वर्गीय श्री श्रीनिवास एम पै कारगल हांगेले हांव मस्त स्मरण करता. एक टायमार गिरसप म्हळ्यार एक GSP लोकल एक प्रमुख व्यापारी केंद्र आशिल्लें ते कालन ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ सिक्की मळ्या मणकेची गांवांतू लोक उद्योगा निमित्त दुसऱ्या गांवांतू डायवर्ट जाले गांवांतू लोक कमी जालो. आत्ता आमगेले संशय गिरसपा भितर एक हाताबटान लेक्कर तितलें घर मात्र आसाच. स्वाम्याल एक पादस्पर्शान आमगेले गांवांक तो गत वैभव पुन्हा येवं म्हणजे न्हू हांव स्वाम्या लागीं देवा लागीं मागून स्वाम्याक अनेक पंत स्वागत करता. तशेंच वेदिकेचेर आशिल्ले आनी हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांक अनेक पंत सहर्ष स्वागत करून न्हू म्हगेलें स्वागत पर एक 2 उतर हांव हांगा राबयतां. प्रथम जावन हांव एक भाशण कारणे जाल्यार स्वामी गांवां येताच म्हणले नंतर स्वाम्याक एक स्वागत कोर का म्हण मनांत एक व्हड आश जाली आनी आमगेले स्वाम्याक एक 2 उतर उलोवं का म्हणले एक हाजे खातीर हांव एक 2 उतर आज उलयलां आनी कसनय चूक जाली आसल्यार स्वाम्यान क्षम कर का. भाषणकार नाही जलदगीचे आमगेले राजेश मामाना अत्यंत सुंदर एक 4 शब्द सांगले तांकां हांव अत्यंत धन्यवाद सांगता. आतां परमपूज्य स्वाम्याले पाद्यपूजा चलतली आनीक ते पाद्यपूजा आमगेले अर्चक जावन आशिल्ले तसले वेदमूर्ती श्री श्रीराम भटमाम आनी यजमान जावन आशिल्ले तसले यशवंत D पै हांणी कोरका अशें म्हणून तांकां विनंती करता. हेचे संदर्भाचेर आमगेले गिरसप्पा बद्दल आनी आमगेले एक देवस्थाना बद्दल एक 2 स्थान स्थूल परिचय तुमगेले एदराक दवरच्याक हांव प्रयत्न करता. गिरसप्पा म्हळ्यार इतिहासांतू तुमकां पुनः पुनः हो एक नांव तुमकां पळोवचें मेळटा. कित्याक म्हळ्यार एक टायमार म्हळ्यार सादारण एक 15ನೇ शतमानांतू गिरसप्पा म्हळ्यार एक भव्य वाणिज्य केंद्र जावन आशिल्लें तसलें. तांचो हे वाणिज्य केंद्र कसलें की म्हळ्यार मिरयाकण आमी कोंकणीन मिरयाकण म्हणटा ताची करीमेणसिन काळू पेपर ब्लॅक पेपर ताका अत्यंत एक फेमस जावन आशिल्लो तसलो एक जाग आशिल्लो हो. म्हळ्यार ते एक संदर्भांतू ते एक कालांतू इवन ब्रिटिशान वरीकच हांगासान पेपर म्हळ्यार मिरयाकण तांणी थंयसान हांगसान तांणी मागून तांणी इम्पोर्ट करूंक येता आशिल्लो हांगसान एक्सपोर्ट जाता आशिल्लो असल म्हळ्यार आमकां आमगेल्या इतिहासांतू वाचूंक मेळटा. आनी गिरसप्पा म्हळ्यार इवन ब्रिटीश हंत वरीकच आमकां एक काही माहिती अशी मेळटा की म्हळ्यार इवन ब्रिटीश लोकांना हांगा तांगेले एक योग्य धंदो चलिल्ले टायमार बीच आमगेले गिरसप्पा नांवान एक शिप आशिल्लें SS गैरसप्पा म्हणून. आमगेले आतां टॅक्निकल फिल्डांत तुमी सर्च मारल्यार हो विशय तुमकां पळोवचें मेळटा. तेच संदर्भांत आमगेलें देवस्थान म्हळ्यार एक 500 वर्षां किनांची पुरातन जाल्लें तसलें एक देवस्थान अशें म्हणून आमी आमगेल्या म्हालगडे कडल्यान आयकत आयलेच. आमी आमगेल्या म्हालगडेन सांगिल्ले प्रमाणे हे 500 शतमाना किनांचे 500 वर्षां किनांची एक पुरातन देवस्थान म्हणच्याक तांणी सांगिल्ले प्रकार हांगा 15ನೇ शतमानांतू विजयनगर साम्राज्याचे अंडर चन्नभैरा देवी म्हळ्यार तिका पेपर क्वीन म्हणून जे आपयत आशिल्ले इंग्लीश लोक. तिगेले एक आडಳಿತ कालावधी म्हळ्यार 1555 1610. त्या संदर्भाचेर तिणें हांगा राज्यभार करच्याक प्रारंभ करत आसतना तिका कळून येयलें की हांगा एक लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान आसा आनी थंय वचून एक भेट दिवगा अशें म्हणून तिका कसली एक सूचना जाली खंय आनी ती हांगा आयली खंय. आनी त्या टायमार हांगाचे एक
देवाला एक तिका देवा पाय पडू भितरची ती कसकी एक अत्यंत रोमांचन जाणकी आणि हांगाची एक व्यवस्थित शिस्तबद्ध पूजा कंकर्य पडून ती अत्यंत खुशी जालके आणि तिने हांगाचे पंचपर्व कार्यक्रम हजिकिना विजृंभणेश्वर चलकाची दिवसाचे एक पूजा विनियोग अत्यंत योग्य रीतीन चलकाची म्हणून बदल तिने हांगा आमगेल देवस्थानाक अनुदान वरीक दिली नसा अशी म्हणून आम्ही आमगेल म्हालगडे करताना ऐकतच कालक्रमेण ही अनुदान बंद झाली तरीही आमगेल म्हालगडेनं खंयचीही पर्व पंचपर्वादी कार्यक्रमांक कसलेच उणेपण घडीनासतना आजवरीक अत्यंत योग्य रितीनं चलोवन घेवन आयलासच हो एक संदर्भ आमकां अशें कळोवन दितके म्हळ्यार आमगेलें एक देवस्थान 15ನೇ शतमानाकिना पयलीं धरून आशिल्लें अशें एक आमकां कळिताक येता आमगेलें देवस्थान म्हळ्यार एक शरावती तिराचेरी आशिल्लें आसा हाका एक वास्तुशिल्पा प्रमाणे ही एक विशेष स्थान कितें म्हळ्यार हांगा ईशान्य प्लव शरावती खयम हांगा फ्लो जातो उरता म्हळ्यार असल एक वास्तू केन्नाची खंयचे एक साधना मार्गाक अत्यंत श्रेष्ठ के तशानो आजही आमगेल देवस्थानांत आमी आयले रे आमकां कसकी एक मनांत शांती किंवा कसकी एक विशेष अनुभव आमकां केन्नाही जाता आमगेल हे देवस्थान एक चलोन व्हरच्याक आमगेल म्हालगडेल हातबारूय अत्यंत विशेष जावन आसा म्हळ्यार आमगेलें हें देवस्थान जावचेकिना पयलें आमगेलें हें ओल्ड देवस्थान सादारण 1910-15 हे एक कालावधींत बांदिल्लें अशें म्हणून आमी आयकताचे आनी त्या टायमार आमगेले समाज बांधवांनी अशी बांदिल्ली की म्हळ्यार तें देवस्थान म्हळ्यार आमगेल वेंकटरमणो आमगेल देव आमकां बरें केलें देव म्हणून तांणी स्वता सर्व कार्य म्हळ्यार कोणा आज जाल्यार आमी भायल्यान लेबर्स घेताचे ते तांणी तशी करनासतना ते आतां नमुनो सिमेंट की हें की तें ना म्हळ्यार त्या टायमार चुन्ने ना वणत बंच्यो असल एक हें त्या टायमार चुन्नो तांणी स्वता पुड्डी कोरून तें तांणी जे श्रमदान कोरून अत्यंत म्हळ्यार हेवी काम तें आतां नमुनो हांगा संपर्क साधन वरी करना तेन्ना म्हाका दिसता कांय लॉन्च एक आशिल्लें कोणें हांगा बाकी हांगा आतां हल्ली आमकां रोडाचे आमकां संपर्क जाला तसले एक तांचो तांणी एक आमगेल देवस्थानांचें एक 1915 हाजे मध्यें पयलेचें देवस्थान बांदलें अशें म्हणलें आमगेल म्हालगडेकरच्यान आमकां आयकुचें मेळटा ताजे नंतर आमगेलें देवस्थान अत्यंत जिर्णावस्थेंत आशिल्लें आमगेली एक विशेष आश आशिल्ली की म्हळ्यार जाल्यार तितले शीघ्र भितर आमगेलें एक देवस्थान जिर्णोद्धार जावका अशें म्हणलें की आमकां एक लवलविका खयम आशिल्लीच आशिल्ली तेच संदर्भाचेर आमी परमपूज्य श्री विद्याधी राजतीर्थ स्वामी लेगीं आमी विनंती दवरना फुडें तांणी हांगाचे एकंदरीत सर्व अवलोकन करून आमकां एक मार्गदर्शन केलें तांणी आनी तांगेले मार्गदर्शना अंडर तांणीच एक सूचना दिल्ले प्रकार तांणीच एक गायडन्स दिल्ले प्रकार आमी 2015 म्हळ्यार फाल्गुण शुक्ल अष्टमी हे दिवसाक परमपूज्य स्वामीनांची अनुभव केलो तसलो एक दिवसांत शिलान्यास जालो तदनंतर 2016 म्हळ्यार आषाढ शुद्ध षष्ठी हे दिवस परमपूज्य स्वामीले म्हळ्यार विद्याधी राजतीर्थ स्वामीलेची उपस्थितींत तांगेले मार्गदर्शनांत अंडर तांणी दिल्ले मुहूर्ताचेर तांगेले उपस्थितींत तांगेले एक अमृत हस्तान आमगेलो वेंकटरमणो प्रतिश्ठीत जावन बसलो तो एक आमकां अत्यंत संभ्रमांचोचे दिवस अशें म्हणून आमी लेखताचे कित्याक म्हळ्यार परमपूज्य स्वामीले आमकां इतले एक त्या विशयाचेर मार्गदर्शन आशिल्लें की म्हळ्यार आमी केन्नाय वचा आमी तांकां कितलेकीय वेळा तांकां भेटून किती तरी विशय तांगेले कडच्यान आमी समजून घेतलो आसा कितलेकी वेळा आमी तांकां हें केलें आसा केन्नाय तांणी बेजार करनासतना हां येया रे अशें तांणी वेळोवेळी सूचना मार्गदर्शन तांगेलें एक मार्गदर्शन उरच्या देखूनच म्हाका दिसता आमगेलें एक देवस्थान इतलें एक सान गांवन गेलें देखीचे अत्यंत भव्य जावन निर्माण जावचें कारण जालें अशें म्हणून दिसता म्हाका हे एक संदर्भाचेर हांव
जीर्णोद्धार कमिटीचो अध्यक्ष जावन आशिल्लो तसलो कारगल श्रीनिवास पै दिवंगत श्रीनिवास पै हांगेला आमी उडगास करना जाल्यार आमी अत्यंत कृतज्ञ ठरताच. कारण कितें की म्हणल्यार तांगेल एक स्वाम्यान हा अमूक मनुष्य स्वामी जीर्णोद्धार कमिटीचो अध्यक्ष म्हणा पण स्वाम्यांक एक कसकी एक 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 आत्मविश्वासू तांणी एक कसकीच एक विश्वास आमचेर दाखयलो. अडणारे श्रीनिवास स्वाम्यान श्रीनिवास पै अशें की म्हळ्यार श्रीनिवास पै गेले की एक वेळ म्हळ्यार मुखार सोको नाका म्हणलें लेखांत आशिल्लो. स्वाम्यान कितले की वेळ आशिर्वाद दिलो तेगीचे तदनंतर श्रीनिवासणान पदे पदे स्वाम्याले की ना स्वामी स्वाम्याल एक आनीक म्हाका एक नमुना मनांत कसकीचे भंय दिसता अशें म्हणपणे विरे विठ्ठलाला प्रसाद काणो श्रीनिवासणाक दिल्ली खंय. श्रीनिवासणान केन्ना सांगचें आशिल्लें त्या दिवस तर श्रीनिवासणान ते कार्याक प्रवृत्त जालो आनीक तेजे संदर्भाचेर आमकां एडवायझर म्हणून सागरचे CA दामोदर नायक तांगेलोय सांगड मेळ्ळो आनी वेळोवेळी आमगेले अर्चक कुटुंबाच्यालेही एक मार्गदर्शन की किंवा गांवतूल एक गांवचे संशी गिरसप्पा JSB समाजाच्यालेही तांगेले एक श्रमदान तांगेले एक हाजे एक सर्व रितीचे सहाय सहकारू आमकां कायम मेळ्ळो. मस्त एक दान आमकां एक देवस्थानाक डोनेट केलें ताजें एक एक प्रतिफल जावन आमगेलें भव्य देवस्थान जावन राबलें. आमगेले पंचपर्वादी कार्यक्रम म्हळ्यार पुनर्प्रतिष्ठा महोत्सव आषाढ शुद्ध षष्ठी ताजे नंतर अनंतव्रत ताजे नंतर कार्तिक वध्य एकादशिक सप्तप्रहर भजना सप्ताह ताजे नंतर आमगेले मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्थी हाका आमगेलो वर्षारसा वनभोज महोत्सव म्हळ्यार हांगा एक विशेष पर्व कालो. हाजी व्यतिरिक्त आमगेले देवस्थानांचो म्हळ्यार दशमी उत्सव की षष्ठी उत्सव की तदनंतर रामनवमी अक्षय तृतीया धनुर्मासो असो एक सण उत्सव कायम घडत उरतच. केन्नाची खंयचे एक देवस्थानाचे सर्वांगीण अभिवृद्धी जावका म्हणून जाल्यार अर्चक कुटुंबियांची एक कॉन्ट्रिब्युशन मस्त उरता. आयच्या दिवसांत आमगेलो वेदमूर्ती श्रीराम भट मामो हांगा गेलेले एक 4-5 वर्ष जावन अर्चकत्व करत आसाची इतलो चंदायेन करत आसा की म्हळ्यार खंयचो पर्व पंचपर्व म्हळ्यार तांगेले पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इतलो उरता की म्हळ्यार एकदम पर्सनली तांणी इन्वॉल्व जावन तांणी सगळ्यांक युवकांक मार्गदर्शन की अत्यंत शिस्तबद्ध रितीन करत आसा ते. ताजे किना पयलें तांगेलो आनो आमी मोगान पद्मनाभ भट माम म्हण आपोवचें वेदमूर्ती पद्मनाभ त्रिविक्रम भट हांणी हे देवाला पूजा म्हळ्यार त्रिकाल पूजा तांणी अर्चकत्व 55 वर्षां केनांची चड हांगा चलयल्यान तांणी. हो आमकां एक अभिमानाची विशय कित्याक आयच्या दिवसांत 55 वर्ष सतत अर्चकत्व चलोवचें म्हळ्यार सादारण एक खुशाले वेळ न्हय तो. म्हळ्यार 3 वेळे हांगा उरून त्रिकाल पूजन की व्यवस्थित पंचपर्वादी कार्यक्रम चलोवन दिवचे की हो एक विशेष तांतूं एक धाडसय लागता आनी विशेष डेडिकेशनय लागता. ताजे किना पुरवें तूं तांगेलो आनो त्रिविक्रम भटमाम वेदमूर्ती त्रिविक्रम भटमाम हांणी देवाक पूज करून आशिल्ले. ताजे पुरवें आमी आयकतात की म्हळ्यार हांगा परिवर्तन एक सिस्टम आशिल्लो म्हळ्यार विठ्ठल भटमामो म्हळ्यार अर्धांश परिवर्तन हकदारो तदनंतर हरी भट फॅमिली आणि लक्ष्मण भट फॅमिली हे कवरानय हांगा देवाक पूज केल्या अशें म्हणून आमी आयकतात. तदनंतर आमगेल्या देवस्थानांची विशिश्ट पद्दती म्हळ्यार खंयचे एक पंचपर्वादी कार्यक्रमांक बाकी देवस्थानांत अशेंच की म्हळ्यार अध्यक्षूची पंचपर्वादी कार्यक्रमांक एक यजमानवत करता. पण आमगेल्या देवस्थानांत अशें एक आसा की म्हळ्यार म्हालगड्यांक घाण रूढी अशें आसा की म्हळ्यार यजमानत्व सेपरेट आनीक अध्यक्षत्व सेपरेट अशी म्हळ्यार खंयचे एक धार्मिक कार्यक्रमांक यजमानत्व बशिल्ल्यान वापस तागेलें मन विचलीत जावन ताणें म्हळ्यार देवस्थानाचे बाकीचे पंचपर्वाक मॅनेज करता आसतना हांत पडचे ना म्हणून दृश्टीन भविश्यांत घालिल्लो तसलें एक रूढी गुणान म्हालगड्यान यशवंत डी पै आयच्या दिवसांत तो यजमानपण चलयत आसाची. ताजे किना पयलें तांगेलो भाव पांडुरंग डी पै म्हळ्यार हांगेले एक जॉब कंपल्शना निमतान आउट ऑफ स्टेशन उरता आशिल्ले पांडुरंग डी पै हांणी चलयलें. ताजे किना पयलें तांगेलो आनो देवप पै तांदर तांगेल काका म्हाणप पै
अशी तज्ञ तांगेल आनो नारायण पै हांनी साधारण एक 1935 तांणी हे एक यजमानत्व तांगेल कुटुंबा कडसान घडोवन येता आसा अशें म्हणून आमी आयकताच. तशेंच 5 दिसां अध्यक्ष म्हळ्यार आमगेले मोगाचे राजेश शानबाग तांणी उलोवचें मस्त कमी उलयले तेगी तांणी इतलो मोवाड उलोवचें की म्हळ्यार कोणाक मन दुखत ना असल तसलो एक तांगेलो एक स्वभाव. 5 दिवसांत तो गेलेले एक 10 वर्ष धरून तांणी अध्यक्षत्व चलयत आसा जी तांगेले अध्यक्षत्व अंडर हें एक जीर्णोद्धार कार्य घडलें अशें म्हणून ताका आमकां अत्यंत आनंद जाता. ताजे की नाम पयलें तांगेलो आनो सादारण एक 30 वर्ष प्लस तांणी अध्यक्षत्व चलयिल्लें आसा. ताजे बरशी तांकां सहकार म्हणून आमगेलो गुणमामो अशी गांवचे मस्त लोकांना तांकां सहभाग दिल्लो आसा. आमगेले एक देवस्थानांक चलत आसा एक महाजन म्हळ्यार संशी आनी गिरसप्पा. गिरसप्पा म्हळ्यार गिरसप्पा हे भागाचे काही घरां गिरसप्पा न्हंयचे पेल दिका काही घरां तशींची संशी म्हळ्यार हांगसान एक 3.5 ते 4 किलोमिटर दूर एक आमगेले काही समाजाचे काही लोक उरताचे हार्डली म्हाका दिसता एक कांय एक थंय एक 20-25 घरां हांगा एक 20-25 घरां तांतूय आतां हे एक काही लोक तांगेले चेडवां शहरांत मायग्रेट जाले वयल्यान तीही क्षीण जाता आयलेंची. तरीही आमगेले खंयच्यो पंचपर्वादी कार्यक्रमांत ती क्षीणता दिसून येना. कित्याक म्हळ्यार खंय वळचे आमगेले युवक म्हण जेवा आमगेले आतां आशिल्ले स्थानीक म्हण जेवा हांगा येवन पंचपर्वादी कार्यक्रमांक येताची आनी तो कार्यक्रम अत्यंत विशेष रितीन वर्षाकिना विशेष रितीन वर्षं प्रति वर्ष अत्यंत विशेषतेन विजृंभणेन घडता म्हणून सांगच्याक आमकां अत्यंत आनंद जाता. हे एक आमगेली देवस्थाना बद्दल एक स्थूल माहिती. आता परमपूज्य स्वामेले अनुग्रह आशीर्वचन जातलें. तत्पूर्वांग परमपूज्य स्वामी लागीं म्हगेली एक विनंती म्हळ्यार आमगेलो मुखावयलो 5 दिवसाचो कार्यक्रम आमी कसकीचे मनुष्य प्रयत्न आमी तयारी केल्या. पण आमी कितली तयारी केल्या म्हणटकीच एक स्वाम्याला आशीर्वाद गुरुला आशीर्वाद तर उरले मात्र आमगेलो प्रयत्न केन्नाय सफल जावचे शकताच. तशान परमपूज्य स्वामी लागीं म्हगेली की अत्यंत कळकळीची विनंती म्हळ्यार आमगेले हे मुखाल दिवसाचे 5 दिवसाचो कार्यक्रम म्हळ्यार महाविष्णू हवन तंत्र अनेक सेवादारांनी तांणी सेवा आमकां दिलेली आसा. हे सगळे कार्यक्रम खंयचे रितीचेर घडयल्यार देवाक समृद्ध जातले की तशेंच परमपूज्य स्वाम्यालो विशेष अनुग्रह आमकां प्राप्त जातलो की किंवा आयिल्ल्या सेवादारांक की खंयचे रितीचेर केल्यार तांगेले मनाक खुशी जातली की त्या रितीचेर चलोवच्याक बुद्धी सूचना ते देवानांची आनी परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वादानांचे प्राप्त जावका ते एक विशेष म्हगेली विनंती परमपूज्य स्वाम्या लेगीत दवरत हांव परमपूज्य स्वाम्यांक आशीर्वचन अनुग्रह आशीर्वचन दिवका अशें म्हणून तांगेल्या चरणांक विनंती करता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. संन्यास आश्रम तशीची पीठाधिपती जाले नंतर बेरोळ्ळी गांवांक तशीची गेरसोप्पा गांवांक आमी प्रप्रथम पंत आमी हांगा आगमन करत आसाची. हाजे पयले मस्त पंत आमी गेरसोप्पा बद्दल आयकल्लो आसा. शौंशी गांवचे बद्दल आमी हें केल्लो आसा. तेन्हेशीची आमी पुर्वाश्रमांत आशिल्ले तसले बेळगांवांतूच बेळगांव शहरांतू मस्तीतले शौंशी शानभाग तांणी थंय व्यार उद्योग आनी करत आशिल्ले. सो तेन्ना तुलेन आमकां संशी शानबाग आयकून हें करत आशिल्लें. किंतु केन्नाही संशी गांव जेवा पळोवचेक आमकां अवकाश मेळना. किंतु
हे एक संदर्भान तू प्रप्रथम पंत आमगेले वास्तव्य हांगाचे आढळीत मंडळी अनेक पंता तनी आयलतना आम्ही कुमटा मोक्कामांत आशिलतना मस्त पंत तनी विनंती दवरिले की स्वाम्याला एक पंता गेरसोप्पा स्वाम्याला मोक्काम जाऊ का म्हणून आमगेले कान एक 1.5 वर्ष 2 वर्ष जाले उरताले सो अनेक पंत तनी आमगेले की विनंती दवरिले खंचकी कारणांतरान आम्ही एक कडे आम्ही मुक्काम दीत कडे रात आम्ही हे पंता पंचग्रामाक आम्ही अवकाशाने मस्त करून दिले कोडलं मने जाले बेरोळ्ळी जाले आता मी हांगा गेरसोप्पाक येवन पावले आसाची तदनंतर आम्ही मुक्काविल हाका गोंयकारांक अवकाश दिवका म्हणून घेवन 1 महिना आमी थंय मुक्काम आमी अवकाश करून घेवन दिल्लो आसा संपूर्ण आताची इतिहास सांगिलतना प्रास्ताविक विशयांतू हे देवस्थानाचे इतिहास सांगले की लागीं 85 वर्षां पयलीं तुलेन हांगा देवस्थान आशिल्लें कडेरी कशी जीर्णोद्धार कार्य जालें तदनंतर आतां हाली म्हणून सांगतना एक 9 वर्षां पयले 4 वर्ष आनी 4 वर्ष 8 वर्ष जाता फाल्यां तुलेन 2025 लागता सो त्या लेखान आमी 9 म्हणून सांगले कित्याक की म्हळ्यार 9 वर्षां पयले 2016क आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी हांग येवन घेवन पुनःप्रतिष्ठा कार्यक्रम करूसून दिले म्हणून आतां सांगले सो आतां मी हरशीची लॅक करता आशिल्ले कसं नाही कितें म्हणून किंतु कशी एक देव योग्य समयाचेरी हांगा मुक्काम दिल्ले म्हळ्यार कितें आमी सांगत आसाची 2016 जर तुम्ही संख्या जर तुम्ही ताका हे केल्यार 2+1 3 जाता 3+6 9 जाता आणि फाल्याक कसं नाही नवीन वर्ष चाल जाता 2025 जर ते तुम्ही ॲड केल्यार थंय वयकेची 9 जाता 2+2 4 4+5 9 ते आमकां सो ताजे कसं आमकां चड हे ना थंय वयकेन 9 आतां वयकेचे 9 आमी कितले वर्षां नंतर वापस संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठा स्वामी वापस हांगा कितले वर्षां येता 9 वर्षां नंतर वापस स्वामेल हांगा आगमन जाता आसा सो त्या हाजेन दृश्टिकोनार 9 संख्या उठून मेळंक येना येयल्लो आसा ते न्हयशीची रायाले विशयांनी सांगले राणी चन्नभैरा देवी हिगेल कालांतू मस्तीतले अभिवृद्धी कार्य जाले कशी एक डेमोग्राफी कशी चेंज जाता म्हळ्यार कितें तरी हेची एक निदर्शना पयले कालांतू आमगेले म्हालगडे खंय न्हंय आशिल्ले थंय तांणी वचून घेवन तांणी वास करता आशिल्ले आतां पळया तुमी प्रति एक पंचग्रामांत आशिल्ले तसले एक देवस्थान पळया तुमी होसाड पळया येद्राक न्हंय आसा गेरसोप्पा पळया हांगा येद्राक न्हंय आसा कोडलमणे पळया थंय तुमकां न्हंय मेळटा हेग्गार देवस्थान आसा थंय न्हंय आसा तुमकां बेरोळ्ळी पळया थंय थोडे सकयल गेले कुडें न्हंय मेळटा तुमकां सो प्रति एक कडेन म्हालगड्यान केन्ना पोर्चुगीज की ना गोवा तुल्यान आयले तांणी देवस्थान उठू खंय बांदले की म्हळ्यार न्हंयचे धडिरीची लागीं आशिल्ले कडेची बांदले कडेरी त्याची जलमार्गा तुलेनची व्यापार आनी चाल करचे जाले एक कालांतू आतां ती राणी सांगेल न्ही राणी चन्नभैरा देवी तिगेल कालांतू गेरसोप्पा एक राजधानी जावन घेवन आशिल्लें एक 5 शतमान पयले हेची गेरसोप्पा कसन जावन आशिल्लें राजधानी जावन घेवन आशिल्लें साळवर म्हणून घेवन तांणी आशिल्लें तांणी हे संपूर्ण देश तांणी आळवीके करता आशिल्ले तेन्ना गेरसोप्पाकची तांणी राजधानी म्हणून केले तांणी आतां सांगिल प्रमाणे मीर आनी हांगा तुलेन एक्सपोर्ट जाता आशिल्ले तसले एक संदर्भ आशिल्ले त्यातून एक गेरसोप्पाक तितलेक राजधानी म्हणून घेवन एक नामांकीत आशिल्लें की तूं 5 शतमाना नंतर होन्नावर तालुकाचे एक ग्राम म्हणून घेता आसता 5 शतमाना पयले राजधानी आणि 5 शतमाना नंतर एक होन्नावर तालुकाचे एक सान ग्राम म्हणून घेता आसा म्हळ्यार कितलेक बदलावण जाल्या म्हणून घेवन 5 शतमानान कशी एक बदलावण जाल्या म्हणून घेवन आलोचन केल्यारीची कशी एक आतां पळया खंय रोड आसा खंय हायवे आसा
थंय घर जाता, थंय फ्लॅट जाता, थंय देवस्थान जाता. न्हंयचे लागीं एक देवस्थान वयके याना. आतां केन्ना तरी पळयलें हांवें न्हंयचे लागीं खंय तरी देवस्थान आयिल्लें, एक परमिशन मेळना आनी परमिशन मेळ्ळ्यार वयके कोणें थंय बांदनाची. कित्याक की म्हळ्यार फाल्यां उदक वयर येता आनीक येता कसन. म्हळ्यार आतां लोक खंय वता आसा की म्हळ्यार खंय रोड चड जाता, खंय हायवे येता, थंयची उठो अभिवृद्धी जायतच विना न्हंयचे लागीं कसनय अभिवृद्धी ना. म्हळ्यार कशी लोकाले विचारधारा कशी कशी मुखार मुखार मग आतां सांगलें की पुनः गतवैभव गिरसोप्पाक जावका म्हणून न्हू आतां तांणी मागणी केल्या. तशी जावका म्हळ्यार उट्टू आमगेल्या समाजांत लोक उट्टू लोकांना वापस हांगा येवका, तेन्ना मात्र गतवैभव वाडोवचें जाता. आमी आशिर्वाद केले उठू भई, किंतु जन सोण घेवन वापस हांगा येताच वे म्हणल्यार प्रश्न. उट्टू लोक आतां बेंगलोर गेले, केलो लोक मुंबय आसाची, केलो लोक बेळगांव आसाची, उट्टू लोक शहराक पाविल्लो आसा. शहरांतल्यान वापस आमगेल्या जनान हांगा आयले म्हळ्यार तेन्ना देवाल वैभव वयके वाडता, तशी आमगेले वैभव वयके वाडयता. किंतु आतां तशी करचें जाता वे म्हणलो प्रश्न येता. कित्याक की म्हळ्यार आतां आमी ताका वग्गून गेल्लो आसा, बदलावण करचें जायना. आतां पयलीं उट्टू लोक मासोल आनी वांटोवचे आसले रगड्यार बसता आशिल्ले. आतां फाल्यांक आमी जर सांगलें उट्टू लोकांना रगड्यार बसून मासोल वांटोवचें म्हळ्यार तर मिक्सर कसं न्हय. आतां उट्टू लोक ग्रायंडर आयले, मिक्सर आयले. फाल्यां स्वाम्यान सांगलें आशिर्वाद कर का उट्टू लोकांना रगड्यार वांटू का म्हणून न्हू. फाल्यां खंयच्याही बायल मनशांक येनाची. नाका मारया गेल्यार स्वाम्यांनी कसं तरी सांगताले. आतां खाली रगडी सांगलें, फाल्यां बांयचे लागीं वचून घेवन उदक हाड म्हळ्यार आतां कोळसो उबारचें जायना. उट्टूची मुन्सिपल उदक आयलें पळय, इतल्यांनी बदलावण जायत गेला. खाली तुमकां म्हूण न्ही, स्वाम्याक वयकेची अशी अवलंबून करून घेवका पळय. पयले मठान तूं एक कशी आशिल्लें की उट्टू लोकांना सकल बसून घेवन जेवण करचें आशिल्लें. एकल्यान वयकेची खुर्ची हे ते कसनय नाशिल्लें. मठांत वयके वेवस्था नाशिल्लें खरें सांगता जाल्यार. कडेरी कालमान गेलतना अशीची स्वाम्या लेगीत विचार पावले, अरे तो या ना मुरे, कसन जालें, कितें जालें. ना स्वाम्यानो, हांगा मठ आयल्यार सकल बसून घेवन जेवण करका, ताका गांठी दुखी, ताका बसून घेवन जेवण करचें जायना. त्या निमित्तान तो हांगा येवचेक तितकें हें जाता मनाक. म्हळ्यार आयल्यार बसून घेवन जेवचेक जायना आनी मठान तें वेवस्था ना. सो वेवस्था ना म्हळ्यार कुडे त्या प्रमाण तो चलता आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका थंय वेवस्था मेळना, हांव थंय गेल्यार कशी मागेल कितें तरी एकल्याक विंगड करचें म्हळ्यार समजायना. म्हणून अशी हे केलें कुडे कडेर कालमानान आमी वयके बदलता येवका पळय. आतां खुर्ची आयले, आतां टेबल आयले, आतां रावंड टेबल आयले. उठ्ठू जाल्यार आतां त्या रितीचे आतां वेवस्था करका म्हळ्यार कितले स्वाम्याक वयकेची कालमाना प्रमाणे तक्क जावन घेवन तांणी वयके बदलावणेक ताका अनुमती दिवची पळय. पयले भायर वचून येवन खंयचे तरी शुद्धाचार शौच इत्यादी करचे आसले भायर वचका आशिल्लें. भितर कांय नाशिल्लें. भितर कांय ना, स्वाम्याक वयके तेचीची. लोकांक मात्र न्ही, स्वाम्यान वयके भायर वचून शौच इत्यादी करून भितर आयले नंतर आचमन करून न्हू भितर प्रवेश करका आशिल्लें. म्हळ्यार इतले एक तरेचे एक परंपरा आशिल्ले. किंतु आज कसं नाही, कसं चेंज जाला म्हळ्यार देवा मात्र आमी विसरले. आमी कसनय आपल्याला बदलावण जाल्यार वयकेची त्या देवाक एक विसर का म्हणल्यार बदलावण कांय ना. नाजाल्यार आमी गरसोप्पा देवाक उरगास करचे बदलावण करे आतां विंगड ना. तेन्ना शतमाना वयके तेन्ना गिरसोप्पा लक्ष्मी वेंकटरमण देवा मानता आशिल्ले आनी आपली वयकेची तितलेच भक्तीन पंचपर्वादीक आसतना लोक हांगा येवन घेवन तांगेले यथार्थ नाजाल्यार यथाभक्ती यथामती कितले जाता तितले यथानुशक्ती तांणी हांगा सेव करून येतात. आतां राणी चन्नभैरा देवीले विशय सांगतना तिका कसकी एक दिसून घेवन 3 वयके कसकी एक दान धर्म कसकी केले. तिका कसन संबंध आसा. तिका जावका आशिल्ले काळ मेणसू मात्र. काळ मीर म्हळ्यार पुरो तिका. ते मेळ्ळे एक्सपोर्ट केल्यार तिगेले वाणिज्य व्यापार झाले. किंतु ती एक राणी जावन घेवन आसल्यार वयकेची देवाक जर कसं तरी बरें केलें म्हळ्यार तेन्ना मात्र मागेल्या व्यापारांत बर जाता म्हणून तिका वयके एक राणीक वयकेची तिका ह्या देवा वयरी तितले एक नंबीक आसा म्हळ्यार तेन्ना आमकां वयके कितले त्या देवाचेर नंबीक दवरका म्हणून घेवन तिगेले हे एक आयची इतिहास सांगील हांतूची कोण घेवन वता. ती एक व्हड राणी. तिका जावका आशिल्लें काळमीर मात्र.
एक्सपोर्ट केल्यार जाल्या विशय. किंतु तिक्क वैकेची हांग येवन गेनू देवस्थाना येवनू तीन वैकेच हांग कसं नाही तर एक मूल निधी की नाजाल्यार तिणे एक दान धर्म केल्या म्हळ्यार तिक वैकेच हांग देवा बद्दल कितले काळजी आशिल्ले त्या देवान कशी तिक बर केले हेचीची तिगेले इतिहासांत कळून वता. देवा लेगी अशी काय नाही की होडोड सेव केल्यारीची देव संतुष्टीत जाता, भांगर दिल्यारी संतुष्टीत जाता, रुपी दिल्यारी संतुष्टीत जाता, होडो हवन केल्यारीची संतुष्टीत जाता. कसं नाही नाका. न देव तोषणम व्रथा म्हणून सांगितलं असा. देवाक संबंधित जावन गेनू खंयचे तरी तुम्ही एक कार्य केलं म्हळ्यार ते खंयचे रितीर व्यर्थ जायना म्हणून लेखले. आम्ही लेखताची कसन प्रदक्षिण रे एक प्रदक्षिण काळे कसन ते एक प्रदक्षिणेक वैके महत्व आसा. खाली प्रदक्षिण न्ही अर्चकांनी आरती करताना ते आरती पळयल्यार वैकेची तुमगेल कितली पाप राशीची उठूची हे जावन घेवन वता म्हणून सांगले. किंतु आज कसन जालें की म्हळ्यार ते देवा आरती दाखयतना उठलोक दोळ धांपून बसताचे. ॲक्च्युली आरती करताना दोळ भरून घेवन आमी देवाला आरती पळोवंक घेवका, किंतु आमी ते आरती करताना उठलोक दोळ धांपून घेताचे. तर पापराशी कशी कमी जाता. तेतकून केन्नाय आरती करत असताना आमी दोळ भरून घेनू देवाक आरती जाल्ले पळोवंक घेनू ते देवा आरती घेतील जर घेतल्यार आमगेल उठू पापराशीची नाश जाता म्हणून म्हालगड्यान सांगले. त्या निमित्तानं केन्नाही देवा लेगी आमी आरतीनी जाताना दोळ भरून घेनू देवाला आरती पळोवका म्हणून सांगले. त्या न्हयशीची आमकां इष्टदेव आमकां प्रत्येक देवस्थानां पळया. हेग्गार थंय वेंकटरमण आसा, कडेरी बेरोळ्ळी पळया थंय वेंकटरमण देव आसा. खंय वचाची मस्त कडेन तुमकां दिश देव म्हळ्यार आमगेलो लक्ष्मी वेंकटरमण देव. कितें की म्हळ्यार ते वेंकटेश म्हणून आमी सांगताचे ताजे त्या शब्दा अर्थ ते आसा. वेम म्हळ्यार पाप, कटती म्हळ्यार नाश करतालो. वेम म्हळ्यार पाप, कटती म्हळ्यार नाश. पाप नाश करतालो तूं वडेय ईश जावन घेन आशिल्लो तसलो देव म्हळ्यार तसलो वेंकटेशू म्हणून सांगिल्लो आसा. त्या न्हयशीची 5 अद्री आमी सांगताची. वेंकटाद्री, अंजनाद्री अशी म्हणून आमी सांगताची. ते वेंकटाचल पर्वताचे कसं नाही महात्म्य सांगताना एक संदर्भ येता. तागेल मस्त तितले ताणें पाप केल्लो उरता. ते केल्लेलो उठू पाप ते वेंकटाद्री चमकून घेवन वचून थंय चमकल निमित्तान थंय पाप हे सांगिल्ले निमित्तान सर्व ही पाप नाश जाल्या म्हणून वैकेची येता. तशें आसतना तसल त्या वेंकटरमणाक कलो वेंकटनायक म्हणून सांगिल्लें आसा. कलियुगांत तूं तारक देव जावन घेन आशिल्लो तसले वेंकटरमणाल उपासन करका म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या निमित्तानं आमगेले वैकेची परंपरेंत आमकां मेळिल्ले रामदेव, तदनंतर जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान हाडिल्ले तसले विठ्ठलू, हे 2 आमगेले मुख्य देव आशिल्ले. कडेरी मुक्कावील स्वाम्यान हे कोण कडेरी वासुदेव एक हाडयले म्हळ्यार वासुदेवाक प्रतिष्ठापन केलें मंडनांतू. कितें की म्हळ्यार केन्ना गत जाले म्हळ्यार केन्नाय स्वाम्याल गत आनी जाता वासुदेवादीक चतुर्मुर्तीले स्मरण जावका. तेन्ना 4 मुर्तीले वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध हे 4 देवाले उपासन करता तसले एक संदर्भ येता. तेतकून आमगेले मठ परंपरेंत एक वासुदेवाल मूर्ती एक दवरले. तदनंतर मुकावील स्वामीन आयिल्ले तेन्ना वेंकटरमण वैकेची रुपे वेंकटरमण देवाक हांगा मंडनांत दवरून घेतले. पयलीं आमगेले मंडनांत आशिल्ले रामदेव आनी विठ्ठल मात्र. कडेरी स्वाम्यान कडे वासुदेव आयले, कडेरी वेंकटरमण देवाक प्रतिष्ठापन केले. ज्ञानाभिवृद्धी जावका म्हणून वेदव्यासाक वैकेचे हांगा दवरले, लक्ष्मी नारायणाक दवरले. सो अशी एक स्वाम्यान तांगेल आराध्य जावन घेवन एक हयग्रीव ज्ञान विशेष प्राप्ती जावका म्हळ्यार कितें तरी हयग्रीवाक दवरून घेतले. सो अशी एक संदर्भारी एक स्वाम्यांनी एक देव तांणी हांगा प्रतिष्ठापन केल्या मंडनांत. तंतू आमगेले वेंकटरमणाक वैके रुपे वेंकटरमण आमगेले देवा मंडनांत तुमकां पळोवचेक मेळटा. सो पयलीं नाशिल्ले कडे मुकावील स्वाम्यान थंय प्रतिष्ठापन केलें. म्हळ्यार इतले वेंकटरमणाक चोळून घेवन आयिल्ले तसले आमगेले हे परंपरा. तसले एक परंपरेक आज पर्यंत संवशी की गेरसोप्पाची की ना जे अन्य गांवचे लोक
हांगा अत्यंत भक्तिपूर्वक जावन घेवन देवाक चोल घेवन आयिल्ली आसाची आनी आयच्या दिवसाक स्वामेल हांगा आगमन जाता आशिल्ले निमित्तान अत्यंत हृतपूर्वक जावन घेवन तुमी स्वागत केलें. हाजे पयले ब्रिजारी केन्नाही स्वाम्याक स्वागत जालें ना. ह्याची फर्स्ट टायम ब्रिजारी स्वाम्याक तुमी स्वागत केलें. हाजे पयले आमगेले गुरुस्वाम्यान आयिल्ले तेन्ना स्वागत इत्यादीक जालें ना म्हणनाचें मी. किंतु त्या सायडा तुलेन येवका नगर बस्ती केरी तुलेन नाजे मण्णीगे तुलेन थंय तुलेन येवक आशिल्लें. किंतु हे दिका तुलेन अशी एक भव्य मेरवणिकेचेरी स्वाम्याक ते ब्रिजार दांटून घेवन हाडचे हेची प्रप्रथम जावन घेवन प्रप्रथम पंत स्वामी हांगा येताना तुम्ही भव्य रितीर स्वागत केलें. ते स्वागत इत्यादी केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. तशीच मुखाविले दिवसांतू एक 6 दिवस स्वामेल हांगा वास्तव्याचे संदर्भारी अनेक धार्मिक अनुष्ठान इत्यादी हांगा दवरिल्लें आसा. महाविष्णू याग दवरिल्लो आसा देवाले संप्रीती कितेरी. तेही महाविष्णू याग देवाल अनुग्रहान रामदेव वीर विठ्ठलाल अनुग्रहान अत्यंत बरे रितीर घडतशी देव अनुग्रह करतालो आनी बरे रितीर देव चलूसून दिता म्हणून ह्या संदर्भार आमी आशिर्वाद करताची. तशीच सर्व ही जन 9 वर्षानंतर वापस स्वाम्याला मुक्काम हांगा प्राप्त जाल्लो आसा. त्या संदर्भारी सर्व लोकांना रामदेव वीर विठ्ठलाले तशीच व्यंकटरमणाल सेव करता आसले सद अवकाश तुमकां प्राप्त जाल्लो आसा. हांतू तुमी सहभाग जाता म्हणून घेवन आमी हांतू विश्वास दवरिल्लो आसा. तशें आयच्या दिवसाक वापस तुमी पुनः स्वागत इत्यादी केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेले घरांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू तशीच आमगेले हे लक्ष्मी व्यंकटरमण देवस्थानाचे प्राकारांतू अर्चक मंडळी तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू तशी हे गिरसोप्पा पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु. सगळ्यांना एक 2 मिनट ह्या बरेन लक्ष दिवचें. फाल्ले दोनो चलता आसले कार्यक्रमांतू फाल्यां जानो महाविष्णू यागो प्रारंभ जाता आनीक सकाळी 6 गंटे धरून प्रति दिवस एक महिला विभागाच्यानी तांणी सुप्रभात सेवा अशी दवरून घेतली. तांतू सगळ्यांना येवची. त्यानंतर 7 गंटेक निर्माल्य विसर्जन जातलें. 12 गंटेक परमपूज्य स्वाम्याले देवाक देवापूज जातली. ताजे नंतर लघुपूर्णाहुती तदनंतर व्यंकटरमणाले महापूजा अशी तदनंतर संध्याकाळी 6 गंटरी प्रति दिवस रामनाम दवरून घेतलं आसा आमी. तुमी सगळ्यांना 6 गंटे दवरिल्लो उद्देश म्हळ्यार सगळ्यांक येवच्याक अनुकूल जावका अशें म्हणे दृश्टीन दवरून घेतिल्लो आसा. सगळ्यांना तुमी भोवसंख्येन रामनाम जपांतू आनी तुमी भाग घेवका अशें म्हणून तुमकां विनंती करताची. तशेंच रात्री 8 गंटेर वापस देवा आरती जातली. त्यानंतर हांगा रात्री भोजन दिवसाची दनपारांची ही भोजन व्यवस्था आतांही तुमगेले आमगेले सभा कार्यक्रम जाल्या नंतर भोजनाची व्यवस्था आसा. जे कोणाले लघु विष्णू सेवा आसा तांणी प्रति दिवस हांगा जे दिवस तांगेले सेवा आसा तांणी सकाळी 7 गंटे भितर हांगा उरका आनी जे कोणाली भिक्षा सेवा आसा तांणी सकाळी 10:30 1 गंटे भितर हांगा उपस्थित उरका. कित्याक म्हणल्यार सगळे कार्य टायमार जावचें अत्यंत मुख्य आसा. तशें सगळ्यांना टायमांचे डिसिप्लीन फॉलो करून तुमी सगळ्यां टायमार येवन आमकां सहकार कोरका अशें म्हणून विनंती करता तुमकां. हाजी केन्ना कसली एक विशेष म्हायती जावक म्हणजे जाल्यार आमकां तुमी केन्नाय आमी हांगा उरताची केन्ना तुमी एनक्वायरी करीता तुमी आमकां तुमकां आमी विशेष म्हायती तुमकां जावक आशिल्ली म्हायती आमी दिताची. हाजी पुरा तुमी नोंद घेवच्यो. आनी आतां सगळ्यांक जेवणा वेवस्था केल्लो आसा. सगळ्यांना जेवण करूनची वचका अशी म्हणून तुमकां विनंती करता. आयच्या दिवसाक आमगेले सीमा हनुमंतालय कमिटी आनी अर्चक हांगा आयिल्ले आसाची परमपूज्य स्वाम्याले आशिर्वाद घेवच्याक. तांणी येवन स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन फलमंत्राक स्वीकार करका. आनी बाकी लोकांक सर्वांक मुखारसून तुमकां फलमंत्राक्षत मेळटलें. तशें आज कोणाची आनी गडबडी करच्यो ना अशें म्हणून तुमकां विनंती. प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा
विठ्ठल भकुत विद्याधीश परस्थलासन आयुर्तसले महिला विभागाचे चंडे सेविका आयुर्तसले सगळे लोकांनी हांग्या येवन परमपूज्य स्वामीला फलमंत्राक्षत स्वीकार का अशी म्हणून तांकां विनंती करताच. जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा. आश्रित जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा. माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा परमपूज्य स्वामींना आता रात्रीचे फलाहाराक उच्चसा थंय अणवाळे विभाग आसा देखून खंयची कसले एक गोंधळ जावचे ना आमगेले जाग होई सान आसा भितरले ना ह्या विशयाचेर तुमी आमकां सहकार करका अशी म्हणून तुमकां विनंती करताची. सगळ्यांनी त्यांची भायल्यान सानून जेवण करून भायल्यान सानूची येवका देवस्थाना भितरल्यान सावन कोणाची येवच्या ना परमपूज्य स्वामीले फलाहार जावन तांणी वापस विश्राम कोठडींत वच बरी करची. आनी फाल्यां सकाळीं सगळ्यांची 6 घंटेरी तुमी सुप्रभात सेवेक येवका. आनी वापस हांव रिपीट करता की जे कोणाले भिक्षा सेवा आसा तांणी 10:30 गंटे भितर हांगा हाजर उरका. आनीक परांदोर लघु विष्णू यजमानत्वाचे एक संदर्भ कार्यक्रम सुरू जाता. जे कोणाले लघु विष्णू सेवा आसा तांणी सकाळी 7 घंटे भितर हांगा येवन हाजर जावका. कित्याक म्हणल्यार परमपूज्य स्वामीले निर्माल्य विसर्जन जावन तांगेले सकाळीचे सगळे एक अनुष्ठान जावं भितर आमी नारळ दवरून मुखावेले एक कार्यक्रमांक प्रारंभ करचो आसा. तशान सगळ्यांना 8 घंटे भितर हांगा पावका. आनी जे कोणाले संतर्पण सेवा वगैरे आसा महासंतर्पण किंवा संतर्पण सेवा आसा तांणी सकाळी 10-10:30 भितर भिक्षा सेवा आसा तांणी सकाळी 10:30 भितर हांगा येवन पावका अशी म्हणून तुमकां वापस हांव विनंती करता. आनी सांजेरी 6 घंटे धरून रामनाम जप ही आमगेले चलता. 6 घंटे दवरलो उद्देश म्हळ्यार तुमी सगळ्यांनी येवका. कारण कशें म्हळ्यार आमगेले हळ्ळी गांवांत बेगी 4 घंटे 5 घंटे येवचे म्हळ्यार सांजेरी गोरवांक मुहूर्ताची गोरवां भितर येवची वेळो तशान तें सगळें सांबाळून तुमी हांगा रामनाम जपांत हाजर उरका हें म्हणलें एक उद्देशान तुमकां 6 घंटेचो टायम आमी दवरलो आसा. आमकां हो एक म्हत्वाचो विशेष एक अवकाश परमपूज्य स्वामीन आमकां दिलेलो आसा. रामनाम तारक जपाचो विशेष अभियान परमपूज्य स्वामीन आमकां अनुग्रह केल्लो आसा. तशान हांगा मुखावेल्या 5 दिवसांत परमपूज्य स्वामीलें सानिध्य तशींच रामदेव वीर विठ्ठलालें सानिध्य तशें आमगेलें वेंकटरमणालें सानिध्य एकत्र जाता. आनी त्या संदर्भाचेर रामनाम जपाक एक विशेष म्हत्व आसा. तशान सगळ्यांना रामनाम जपाक जरूर भोवसंख्येन तुमी हांगा येवका अशी म्हणून तुमकां हांव वापस तुमकां विनंती दवरतां. जय गौड सारस्वत मंदारा जय विद्याधीराज सगळ्यांना वाट करून घेवका. श्रीमद विद्या जय विद्याधीश यतिवरा